परगटूंक लागली. सर्वेस्पराक सोय. तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ. आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पसणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपल्या मोगाचें राज चलोवं आनी सोडवणेचो फोड आमचे जिणेंत वाडोवं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबे दिसा तुमकां सगल्यांक परबी हॅपी फिस्ट. आनी सगल्यांचेर पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां मेळूं. तुमच्या घोराब्यांचेर पवित्र आत्म्याचें देणें दिवं आनी आमी सगळीं एक जावन जें कितें आमचेर वायट आयिल्लें आसा ताचेर आमी जैत मेळोवंक पावूं. सादो काळ सुरू जाता आनीक नवें गवळीक वर्स सुरू जाता. खेरीत भाशेन देवाक दिन वाचुया आनी नवे उर्बेन आमी भितर सरुया. आमी फाल्यां तावन चोत्रायदोरची 6:45 वाजता आमचे फिरगोजेन सांत आंतोनीच्या परबेची तयारी त्रेजेनाची मागणी जातली. लॉकडावन आतां काबार जाता काडटा कशे भाशेन जातलो आमी आजून पासून नकळो. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांच्या निर्णयाक आमी रावतल्या. म्हणटच ह्या आख्या सुमानान आमची 7 वाजता मीस जातलें. तशेंच सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्काराक बोजवण चालू आसतली आनी हे दोनूय लायव्ह स्ट्रीम जातली. सांत आंतोनीच्या नोवेनाची मागणी त्रेजेनाची मागणी 6:45 वाजता जातली. आमचे फिरगोजेन 2 कॉपेलां आसात सांत आंतोनीक भेटयल्लीं. ह्या कॉपेलांनी मिसां सद्याक जावची ना वो थंयसर नोवेनाची भेटूय जावची ना. मातशें चोत्राय दवरची. पूण आमकां फुडली म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत आमी हाचेर निर्णय घेतल्या आनी आमच्या फिरगोज गवळीक सभे बराबर हो निर्णय घेतल्या उपरांत आमी सगल्यांक कळयतल्या. तर खेरीत भाशेन जी काळजी आमी घेवंक जाय ती घेवया. आनीक एक पावटी उगडास करता, कोरोना व्हायरस काबार जावंक ना, पॅन्डेमीक काबार जावंक ना, आजून आसा. पूण आतां आमी कडेन वेगवेगळे तरेन नव्यो वाटो आपणावच्यो आसात. ताका आमी सहकार दितल्या. पूण त्याच बरोबर सगल्यांनी चतूर रावचें आनी सगल्यांनी सुरक्षीत रावचें. तर हें करूंक आमी एकामेकाक आदार दिवया आनी आमी जण एकलो आमची काळजी घेवया. पावसाळो सुरू जाता तेन्ना आमी आमचीं शेतां भाटां वसोवपाक जाय हाचो बरो सयेक घेवया. जीं आमी सोडलेलीं आसात आमचीं शेतां भाटां तीं आमी नव्यान एक नवेपण पवित्र आत्म्याच्या देण्याचें नवेपण आमकां मेळ्ळां म्हूण दाखोवन मातयेन हात घालुया. आनी अशें करता तेन्ना ही सृश्टी आमी जेन्ना सांबाळटा तेन्ना ही सृश्टी आमकां सांबाळटली. तर हें सगळें करूंक आमी काळजी घेवया. आमचे इगर्जेचें ऑफीस उक्तें आसतलें. आजून पासून मागता कोणेच इगर्जेच्या ऑफिसान खेरीत आशिर्वाद आयज पवित्र आत्म्याच्या येण्याचे परबेचो आमी घेवया. आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मीस जातलें तें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. आशिर्वाद आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. देव बाप उजवाडाचो दाता आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मोना पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. आमेन. शिसांचेर जिबा रुपान दिसती पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सर्व वन उडोवं आनी ती आपल्या प्रकाशान परजोडीत करूं. आमेन. एकूच भावार्थ उच्चारून परगटूंक वेगवेगळ्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान ओतरेकतात ताका रूप रूप बगूंक पावूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
देवाची ओळखकार. शेवटाक आमी गीत घेवया M5 पेज नंबर 154. M5 पेज नंबर 154. पवित्र आत्मो मुझेर देवला म्हाका पवित्र करून राधा माफी शांती संतोष प्रीती मुझ्या भरपूर करून धाडा दुबल्यांक बरी खबर दिवच्या कोयऱ्यांक सुटका परगोड करच्या कुट्यांक परतून नादर दिवच्या बापान म्हाका आत्मो दिला पवित्र आत्मो मुझेर देवला